प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या मार्गदर्शनाखाला हेर 4 राज्याबरोबर गोंयांतय भाजपाक यश मेळटलें। गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें। भाजपाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी बसके उपरांत पत्रकार परिशदेत त्यांनी ही आस्त उक्तायली। भाजपाची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची हायब्रीड बसका जाली। फेब्रुवारीत जावपी 5 राज्यांच्यो विधानसभा वेंचणुकांनी जैत मेळोवप हो हे बसकेचो मुखेल अजेंडा आसलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि जे.पी. नड्डान मार्गदर्शन केले। जाल्यार गोंयांत हे बसकेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो, आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, सतीश धोंड हजर आसले। सरकाराचे अभिनंदन, पंतप्रधानांचे अभिनंदन। ज्या सर्वे रिपोर्टा भितर ते बऱ्या तरेचे पंतप्रधान अशा तरेची प्रतिमा संबंध देशभर जी आसा, जगभर आसा, त्या संदर्भातले त्यांचे अभिनंदन जे आसा, हे अभिनंदन करणारो ठराव मांडलो गेलो। तो ठराव आमचे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथजी हांच्यांनी तो ठराव मांडलो। त्या ठरावा भितर वेगवेगळे विशय आशिल्ले। एकंदर तांच्यांनी ज्या तरेन ह्या देशा भितर 100 कोटी जनतेक वॅक्सिनेशन दिवपाचो विशय आसत, किंवा कोविड-19 महामारी जातकच देशा भितर पयल्या वेळार म्हणजे सगळे एक कोविड जाल्या नंतर एप्रिल म्हयन्यात तांच्यांनी सगळे एक डिक्लेअर केले, हे केले 16 एप्रिलाक की आमच्या देशा भितर आमी वॅक्सिन करपाक जाय म्हणून। आनी सगळे 16 जानेवारी किंवा 9 म्हयन्याच्या कालावधीत ह्या देशा भितर पयल्या वेळाचेर हे वॅक्सिन जे आसा, हे आमचे स्वताचे वॅक्सिन कोविशिल्ड, कोवॅक्सिन ही तयार करपाक लागून दिल्लो सायंटिस्टांक तेंच्यांनी दिल्लो हातभार, एक कॉन्फिडन्स, आनी ताका लागून देशभरा भितर आमी आज जी 3rd वेव येता ही म्हणटाली, ही केवळ कोविड वॅक्सिन हे दिल्या कारणान तातूंत थोडोसो कंट्रोल हाडपाक शकले। वेगवेगळे विकासाचे मार्ग आसत, डेव्हलपमेंट आसत, ह्या संदर्भातली केल्ली सरकार म्हणून कामां आसत। हाका लागून एक अभिनंदनाचो ठराव हो आमचे योगी आदित्यनाथजी हांच्यांनी मांडलो। ज्या स्टेटी भितर निवडणुका जावपाच्यो आसात, ह्या स्टेटीतले निवडणुकीच्या संदर्भातले ऑर्गनायझेशन आनी पॉलिटिकल ह्या संदर्भातले उलोवप वेगवेगळ्या राज्या भितर केले। गोंया भितर हांवें स्वता संघटनेच्या माध्यमांत संघटन म्हणून आमी कितें तयारी केल्ली आसा आनी येणाऱ्या दिसांनी आमी कितें करपाचें आसा ह्या संदर्भातली माहिती हांवें म्हजे उलोवप केलें। आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी एकंदर कितें सरकार करत आसा आनी येणाऱ्या दिसांनी सरकार म्हणून कितें कार्यक्रम आसा ह्या संदर्भातली माहिती तांच्यांनी दिली। एकंदर 5 राज्यांची ज्या तरेन प्रत्येकान रिपोर्टिंग केलें ते जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता एक बऱ्या तरेचें उत्साही वातावरण जालें। त्या नंतर एकंदर ह्या सगळ्याचे कन्क्लुडिंग रिमार्क आमचे पंतप्रधान भारत देशाचे पंतप्रधान आमचे वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदीजी हे यांच्यांनी समारोप केलो। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख।